सध्या थांबनासतना पडपी पावस फुडले 2-3 दीस तरी असोच पडटलो अशें हवामान खातें म्हणटा। पुराय देशभर सध्या उटंगाराचो पावस पडटा। पावस सरासरी परस चड जाला। तो असोच चालू उरल्यार कांय भागांनी उदक भरपाक शकता। फाटले सप्तकभर गोंयांत घोग्यांनी पावस पडला। गोंया बरोबर पुराय दक्षिण भारतांत तशेंच गुजरात आनी राजस्थानातय मोठो पावस पडला। मॉन्सून सुरू जाल्ल्याक आतां मेरेन 102 इंच पावस पडला। सप्टेंबर काबार जाता मेरेन पावस 110 इंचाचो आंकडो पार करतलो अशें हवामान खात्याक दिसता। आनीक 2 दीस तरी असोच पावस पडपाची शक्यताय आसा। नुस्तेकारांनी दर्यान वयचे न्ही अशी शिटकावणी दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। मायमोळे वास्कोचे वडेश्वर दामोदर देवळांत सोमारा फांतोडेर चोरी जाली। देवळाचे जनेल फोडून चोर भितर घुसले। मात देवळांत चोराच्या हातांक व्हडलेशें कांयच लागलें ना। आयज सोमार न्हू, भटजी सकाळचो बेगीन येता। पावणे संक सुमार सांगलें जाल्यार भटजीन सांगल्यावर आमकां फोन करून आमी मागीर सोमतो अध्यक्षाकूय फोन केलो। अध्यक्ष आनी वाड्या वयले आमचे सगळे ग्रामस्थ जमले। तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें। पळयत जाल्यार आमकां ते फाटल्यान जनेल एक धाकटेशें तें जनेल तेणी फोडून भितून येयलो आनी ताका फोडपाक सगळे इन्स्ट्रुमेंट जे आमचे जे आमी हें हालींच वयलो हें घातलेलो माटो घातलेलो तेजें सगळें सामान वयर आसलेलें तें पायप घालून तेणी तें आमचो ग्लास फोडलो। ग्लास फोडून जनेलांसून तेणी तो एक ल्हानसोच भुरगो कोण 2-3 जाण आसतले ते बारीकसो भुरगो भितून गेलो आनी तेणी तो आमचो एक DVD प्लेयर आसलेलो तो एक चोरून येयलो। आनी फंडपेटी आसलेली अदमास एक ती फंडपेटी आमी एक 6 म्हयन्यांनी ओपन करता तितून अदमास 300-400 रुपया आसतले ते एक चोरून येयले। केरी 70चे लोका प्रकाशन हे संस्थेन 70तले 3 युवा लेखकांचे 3 पुस्तकांचे एकाच वेळार प्रकाशन केले। तातूंत गोपीनाथ गांवसाचे घोले घोले हो कविता जेलो, काशीनाथ नायकाचो गाराणे कविता जेलो आनी गौतम गांवसाचे 4 इडियट्स ही पुस्तकां आसात। अशे तरेचे प्रयोग म्हाका दिसता कोंकणी सामके कमी जाले। म्हज्या तरेकल्याक जर 100% ताजो जर आस्वाद जर घेवचो आसत पूर्ण जे ताणें सिंबॉलिझम वापरला संकल्पना सांस्कृतीक जाल्यार ह्या म्हादयीच्या देगणाक जल्माक येवचा पूण 100% कविता कळटली। आपली समाज वेवस्था, आपलो वाठार, आपली संस्कृताय हांचे योग्य संवर्धन जावंक जाय हाचो कवी खूब हुस्को आसा। जे ट्रान्सफॉर्मेशन जो बदल आसा ताका तो विरोध करिना पूण जे नवें येता, नॉवेल्टी येता, नवता येता आनी आपली परंपरा हातूंतलें कितें घेवचें कितें सोडचें ताचो सुमेळ सादचो, समतोल दवरता तागडी ताजेर तो वेवस्थीत आपल्या कवितांतल्यान ताणें उजवाड घाला। आयची पिळगी जी नवी पिळगी आसा 70तली ती आयज नवी पिळगी जी आसा ती उलोवपाक लागल्या हें खूब म्हत्वाचें। ही म्हाका दिसता समाजीक बदलते अशें हें आसा एक विचारांची धार आसा। हे विचाराचे धारे संदर्भात आमी आज विचार करता तातूंत गोबीच्या कवितेंतल्यान आनी काशीनाथाच्या कवितेंतल्यान हें येता हें म्हाका दिसता बऱ्यांतली बरी गजाल 70 घडटा। तिचेर हांगच्या पुराण शेतीचेर दोंगर वाठारांचेर मनशाचे जे घाव पडत आसा ते घाव झेलून आयुष्याचो होम करून बरी उतरां दिवपी, काळजांतली उतरां दिवपी, काळजांतली म्हादय जागोवपी असो हो 70 वाठार। गोंयांतले ट्रकवाल्यांचे प्रस्न सोडोवंक आमी भाजपाचे आमदार आशिल्ल्यान ट्रकवाल्यांक आत्महत्या करची पडची ना अशें सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयलें। दक्षिण गोंय प्रोग्रेसीव ट्रक धनी संघटनेन घडोवन हाडिल्ले 3 आमदारांचे भोवमान सुवाळ्यांत उलयतना दोतोर सावंतान ही उतरां काडली। आमदार निलेश काब्राल, सुभाष फळदेसाय आनी प्रमोद सावंताचो भोवमान जालो। आज आमी जर ट्रकवाले देखतायना आनी वाला मायनिंग बायपासाचे म्हाका प्रॉमिस केल्ले आसा आमचे चीफ मिनिस्टर की जे मायनिंग बायपास जातलो ते आज 45 मिलियन टनाचे रिस्ट्रिक्शन घातलेले आसा फाल्यां तो भरलो ना तेन्ना 24 वरां ते बायपासार आमकां काम करून घेतलें आमकां रिस्ट्रिक्शन हाडची ना आनी तेन्ना हांव मायनिंग बायपास वापरपाक जाय। आयज जर मायनिंगाचेर उलयता आसत कोण जाल्यार हे जेका मायनिंगाचो त्रास केन्नाच जायना तेच्यांनी मायनिंग म्हणजे कितें केन्ना पळोवंकूय नासतलें विधानसभेनूय जावंक नासलें जे परत बोंब मारताले विजय मायनिंगाचो येयलो कशें बोंब मारून सुरू करताले। हांव म्हणटा तुमी मडगांवांत रावा किंवा तुमी फातोड्यान रावा सावड्याकार तुमी हे सावड्ड्या घेवन पळयात पाळये घेवन पळयात आनी मागीर सांगा फातोड्यान रावन सांगपाक खूब सोंपें आसा मायनिंगाचो त्रास कितें हो आमी जाणा मायनिंगाचो फायदो कितें हो आमी जाणा मायनिंगाचे लोक रावता
खबर आसा मायनिंग बायपास हाडपाचो जर कोणी प्रयत्न केलो जर जाय कारण मायनिंग बायपासाचेर आमचे भवितव्य जावन आसा आयज जे मायनिंगाचेर निर्बंध आसा ते प्रामुख्यान ट्रान्सपोर्ट करता आसतना ज्यो समस्या उद्भवतात त्या समस्या लागून हे सगळे लोक नागरिक आसा ते चवदायतात म्हणून आमी ही समस्या निवारण करतलो जर जाय बायपास हे एक प्रमुख आमचे एक अस्त्र जावन आसतलें. आता घेऊ एक विसव.